सोमारच्यान राज्यात घोग्यांनी पावस कोसळपाक लागला, जाका लागून सैमीक संकश्टा बरोबर अपघातय घडपाक लागल्यात। मंगळारा पेड्डा मडगांवां वाठारांत रस्त्यार भेणयेचें मोठ्ठें झाड हुमटून पडलें, जाका लागून येरादारी करप्यांक आनी इश्कोलाच्या भुरग्यांक त्रास सोंसचो पडलो। कालच्यान राज्यात पावसान बरोच नेट धरला। पुराय राज्यात वेगवेगळ्या वाठारांत पावसाक लागून अपघात, झाडां पडप, पालसाना कोसळप अश्यो घडणुको घडत आसा। मंगळारा पेड्डा मडगांव वाठारांत भेणयेचें झाड रस्त्यार पडलें आनी पुराय रस्तो ब्लॉक जालो। उजो पालोवपी दळान वेगीच धांव मारून झाड कापून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो केलो। पळयात। काल रातच्यान भरपूर पावस पडटा गोंयांत, त्या प्रमाणे म्हाज्या वॉर्डान काल मातशें राती एक 1:30 सुमार माड पडलो। 1:30 मार पडून लोकांनी फोन केलो तो 1:30 फायर ब्रिगेडीक आपोवन कट करपाक लायलो आनी आयले तर रोखडेच। आनी सकाळीं म्हटल्यार शिरोड्यार म्हणटा फुडें सकाळीं म्हटल्यार आनी हांगा आतां कपेला कडेन आमची भेणी पडली। त्या ओनराक 100 फावटी सांगिल्लें आमी कट करा म्हणटा मारपाक ना, कित्याक फायर ब्रिगेड म्हणटा आमी लायव्ह तुका झाड आशिल्लें जित्यान मारपाक शकना तांचे सारकें म्हणटकूच तरी आसतना भेणी पडली। आनी हांगा कॉलेज बिलेज आतां विद्याविकास दामोदर सगळी हे सायडल्यान सकाळीं भुरग्यांचा त्रास जाता, त्या प्रमाणे आतां ती पडल्या बरोबर तांकां आपयल्या रोखडेच तांच्यांनी कट केली। हांव तो आमचो नारायण म्हणून आसा, आमचो ठक्कर म्हणून तांचो फायर ब्रिगेडचो इन्चार्ज, ताजी खूब आभारी आसा, ताणें काम केलें। आनी दुसरी म्हटल्यार अनेक भेणी आतां आसा फुडें तांकां ते रिक्वेस्ट केला भायर ती कट कर म्हणून, ती पडपाची हाजेर आसा। ती आतां उलयतलो हांव सीओ कडेन बीन आनी हांचे फायर ब्रिगेडी कडेन ते एग्री जाल्या ती पडपाची आसा। तांकां रिक्वेस्ट केला कित्याक ती जिती तर मारपाक शकना, एक तर आमकां थोडेसर वाट पळोवची पडटली, नाल्यार थोडी थोडी तरी कट करची। 7 जावन 23 नियर मारुती टेम्पला कडेन पेडा खारेपान पेडा हांगा झाड पडलो ना, रोड ब्लॉक आसा म्हणून आमी रोखडेच मागीर अनावन्स केलो आनी येवन आतां आमी झाड मातशें मोठें आसलें सगळें आतां एक काडून आमी कट करून क्लियर केल्लें आनीक रोड ब्लॉक आसलो तो क्लियर हें जालो, सुटावो जाल्लो आहा। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार।